सुरवातेक आमी गायन करुया गायनाचो आंक A13 पेज 6. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो भोवती, एकलोच आमचो देवबा. पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासून सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्या. देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो भोवती, एकलोच आमचो देवबा. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचेर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रदेशा भयणी भावांनो, गेल्या आयताराक देव आपणाचो आयतार आमी पाडलो. आयज लौकीक अवाद्याचे आपोवणे आमी नियाळ ठाव आनी खेरीत लौकिकाचो दीस कसो आयज आमी पाळटाव. देवान दिल्ले हेवूय खेरीत आपोवणे ओळखून घेवन आनी समाजांत जियेतना आपलें कार्य देवाचे कशे प्रमाणे जिवंक खेरीत कृपा आनी बोळ लाभय म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. आनी जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या तरे वेळार कालदिकायेन तेच देवाचे बोगसणे आमी मागुया. सगळ्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच संकवार मारी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya takut kor, Krista takut kor, Krista takut kor. Soumya takut kor, Soumya takut kor. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Moima Deva, o sorgi ani shantita cha isa sosari. Sarvesvara Deva, sorgi charaya, sorpodveda Deva, Deva Baba. Ami tuka namaskar kortam, ami tuka din rahastam. तुझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटाव. महिमा देवा, ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सोम्या देवा, देवाचे शेली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत काकूत.
तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. मोहिमा देवा, ओ स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता. एकलाच तू पवित्र, एकलाच तू ईश्वर, एकलाच तू परमेश्वर. मोहिमा देवा, ओ स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थूया. आमच्या सनबीन संत पाऊल या संस्थेच्या एकल्या वांगडा किरीत मागता तांचेर किरीत आशीर्वाद पडूंक देवाची कृपा पावल सांग बेटेंत आमी मागता. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुज्यो गुणीत पदवी बोकून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसण दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोनवळायन वागोय आनी तुज्या बासवण्यांक सगळ्या काळजान उंतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडूशें कर. आमच्या सोबिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाकियल प्रवादीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमी म्हणटात सर्वेस्पोर करता तें सारकें ना. इस्रायेलाच्या घराण्या आयज हांव करता तें सारकें न्हय, वो तुमीच करतात तें की सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवन पातक करता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी समूळ सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगलीं आदलीं पातकां सोडून ताणें येवजिलें देखून तो खरें जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. सगलीं म्हणया. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका वळखू दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनान दवर. म्हजे तोरणे पिरायेचेर पातकाचो उगडास धरूं नाका. बगोर माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एका सुत्राचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून वता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा.
भाग्योत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणांनो, क्रिस्ताच्या एकवटान आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार, आनी एकाच ओतम्यान आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखयता जाल्यार, आनी आपुरबाय आनी कोनवोलाय तुमकां उर्बा दीत जाल्यार, एक चिताची, एका मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मोनाची जावन म्हाका सारको दादोशी करात. पक्षाचें मन दवरूं नाकात, सुकी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरी तुमचे वोन ओडती म्हूण समजात. आपआपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. तो देवाच्या सैमाचो, तरूय ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावन अदीक तो खालतो जालो. मोरोपर्यान आनी कुर्सार मोरोपर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हड तें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालान आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची. आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगले रोशनेन परगडचें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्वराचो होयचो, सर्वेस्वराचो होयचो, सर्वेस्वराचो होयचो, सर्वेस्वराचो होयचो. स्वामी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्वराचो होयचो, सर्वेस्वराचो होयचो, सर्वेस्वराचो होयचो, सर्वेस्वराचो होयचो. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हळें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्याचो शिंवन म्हळें, पुता वच आनी म्हज्या दाकाच्या मोळ्यांत आयज वावर कर. पुतान म्हळें, ना, वचना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या पुताचो शीं वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परतीपाळून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची कशी केली? ताणें म्हळें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, दोन वसुलदार आनी नायकिणी तुमच्या आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक जो हांव प्रमाणीकपणाची वाट शिकोवंक तुमचे सुरी आयलो आनी तुमी ताका सत मानूंक ना, पूण दोन वसुलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सत मानलो. तें पळोवन तरी
ताका सोत मानूक तुमचें मौन मागीर पुर्यान बदललें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबनो, आयज जशें आमी आयकलां लौकिकाचो आयतार आमी पाळटाव आनी लौकीक बाबार्थी हो तुमचें भोव वर्तमिसांव ह्या संवसारांत तुमकांय आसा. प्रोफेसर जॉन कॅनेथ गॅलब्रिंट हो एक महान मनीस संवसारांत जायती ताणें नामना मेळयल्या. हजारांनीकूय ताणें जायती आर्टिकल्स बरयल्यात आनी जायतीं पुस्तकांय ताणें काडलेलीं आसात. तो इकॉनॉमीक एडवायझर कसो अमेरिकेच्या प्रेसिडेंटांकूय थंयसर सांतांकूय तो वावर करतालो. ताणें जायत्या 4 प्रेसिडेंट्सांचीकूय ताणें सेवा दिल्या. आनी मनीस प्रोफेसर जॉन कॅनेथ गॅलब्रिंट ही आपली ऑटोबायोग्राफी बरयता, अ लायफ इन आवर टायम्स. आनी तातूंत तो एका अस्तोरेचें वर्णन करता आनी तिचें वर्तेपण दाखोल करता. कोण काय ही अस्तोरी? एमिली ग्लोरिया विल्सन तिचें नांव. आनी अस्तोरीकूय तांच्या घरांत वावर करताली. वॉज वर्किंग एज अ हाऊसकीपर. एका दिसाकूय प्रोफेसर म्हणटा आपूण खूब वावर करून तोकलेलो आनी थोडोसो विसव घेवंक त्या वेळार म्हणटा म्हजें मौन जाल्लें. आनी ह्या खातीर ह्या अस्तोरेक म्हणटा आपणें सांगलें, पळय हांव मातसो म्हज्या रुमान वचून आड पडटा. कोणाचे फोन ह्या वेळार म्हाका आयले जाल्यार तांकां तूं सांग. आनी तोकूय भितर गेलो. आनी थोडेशे वेळान म्हणटा म्हणसर फोन खंय वाजलो. ह्योच तरेन तो खोल्लो आनी फोनार उलयतालो प्रेसिडेंट लिंडन जॉन्सन. ताणें खंय ह्योच ते सांगलें, पळय म्हाका प्रोफेसर लागीं कॅनेथ लागीं उलोवंक जाय, ताका मातसो आपय. आनी तिणें म्हणलें थळ्यान सोगसायन खंय ताणें सांगलें, प्रेसिडेंट सर तो ह्या वेळार विसव घेता आनी ताणें म्हाका सांगलां आपणाक तुवें डिस्टर्ब करचो न्हय. आनी हांव खंय सांगलें तूं वच आनी ताका सांग म्हजें नांव सांग. प्रेसिडेंटान फोन केला आनी हांव ताचे लागीं कितें तरी उलोवंक म्हत्वाचें उलोवंक सोदतां. आनी वेळार ह्योच तरेन खंय जबाब दिवन म्हणलें, नो मिस्टर प्रेसिडेंट, आय एम वर्किंग फॉर हिम नॉट फॉर यू. आनी सन वयत उरलो. उपरांत जेन्ना प्रोफेसर म्हणटा आपणें परत येतोच प्रेसिडेंटाक जेन्ना फोन केलो तेन्ना ह्योच तरे विशीं तो खुशाल जावन म्हणटालो. तरी कोणी म्हणलें, टेल दॅट वुमन that I want her here in the White House. But बाबानो, ह्योच तरेन जे एके भाशेन उत्तर दिल्ले ते विश्वासपणी सांबाळले देखून ह्या महान मनशान प्रेसिडेंटान ताका एके भाशेन वयर धाडलो आनी आपल्या ह्या वथेरांत ताका मान फाव केलो. भयणी बाबानो, आयज ही वाचप आमकां असलेच कितें आमच्या मुखार हाडटात. आयच्या पयले वाचपान जे आमी आयकलां एजिकेल प्रवाद्याचे, तो आमकां एके भाशेन इस्रायल परजेचो जो वांकडो समज आसलो तो निठार घालूंक एके भाशेन दाखोवन करता. आनी कितें सांगता, देव न्हय आमच्या वायद्यांक वो जाणटेल्याच्या वो आमच्या आदल्याच्या हातकाचेर
पूण आमच्या वायटाक आमी कोत्ता सद्दां कोत्ता त्या वायटाक एके भाशेन आमकां कास लायता आनी तो देव न्हय एके भाशेन एक कडक असो देव पूण देव काकलुतसार आनी आमकां दुसरी संदी दितलो हो मोगाल देव म्हूण तो इस्रायल पोरजेक हें दाखोवड करता आयचे शुभ वर्तमानान आमी पळोवया आयचे शुभ वर्तमानान जेजूनी वपार आमकां सांगल्या ह्या दोगा पुतांची खबर आमच्या मुखार हाडटा आनी तातूंतल्यान कितें आमकां सांगूंक सोदता काय दोन वस्तू केरीतपणान आमी हाडुया वो येवन घालुया पळय स्वादेर टू मूव फ्रॉम प्रॉमीस टू परफॉर्मन्स बाबूयनानो आमी ह्या दोगा पुतांची खबर आयकल्या तांचे सोश येवन जाल्ले म्हणले तुमी वचात म्हळ्यार वावर करूंक पयल्यान म्हणलें हांव वचना पूण उपरांत सांगलें ताणें आपलें मन बदल्लें आनी तो गेलो आनी बापाची खोशी ताणें पाळली जाल्यार दुसऱ्याक ताणें म्हणलें आपूण करता पूण ताणें हो वावर करूंक ना आनी जेन्ना आतले मदलें कोणें बरें केलें म्हूण विचार तेन्ना दाद पयल्यान हें केलें आनी बाबा न्हू कितें म्हत्वाचें म्हणल्यार आमी के भाशेन न्हय फकत उतर सांबाळूंक आमकां ह्योच तरेची खबर सांगल्या जी आमी आतां आयकल्या सिस एमिली ह्योच तरेन एके भाशेन जें उतर ताका दिल्लें तें आपलें सांबाळलें आनी चड पर्यान हे उतराक एके भाशेन साश रावली प्रेजिडंटान देखून सांगलें तरी ह्या उतराक तेणें पाट करूंक ना पण बाबा न्हू आमी कितें एके भाशेन उतर दिता तें आमच्या कोडण्यांतल्यान एके भाशेन आमी जिवंक आमकां जेजू आपयता दुसरे स्वादेर टू मूव फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रॅक्टीस जेजू ह्या वर्तमानांत महादेवाच्यो आमकां म्हणटालो म्हाका सुब्या म्हणून कोणूच स्वर्गा राज्यान भितर सरचो ना पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची खुशी करता तोच आमी फुडें आयताराचे मिसान वांटूक घेता आमी वावरतान भोगतेन वावरता हांव भावार्थ घोडे आमी उच्चारता पूण जे आयताराक आमी उच्चारला ते सोमाराक आनी हेरा दिसांनी आमच्या जिवितान आमी जियेता काय आमी घडे बरे भोगतीन आमी भाव भयणी आमी सगळीं हे भाशेन घडे आमी गायन करता फुडें आमचे वागणूक हेरा दिसांनी आमच्या जिवितान आमच्या भाव भयणी सवे आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत आमच्या वाड्यांत आमी दाखोवड करता काय भयणी बाबा हेंच आमच्या जिवितान गरजेचें न्हय फकत भाव उच्चारूंकच पूण तो दिसा दीस पडटा जिवितान आमी जिवंक गरजेचें म्हूण जेजू आमकां दाखोवड करता भयणी बाबा हेंच आमच्या जिवितान जिवंक आमकां एक मोदेल कसो आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां दवरलेलो मेळटा आनी होच मोदेल म्हणल्यार जेजू जाणें आपली खुशी सदांच बापाची खुशी सदांच शेवट पर्यंत ताणें कुसार मोरा पर्यंत ती शेवटाक पावयली आनी हेच खातीर देवान ताका उंच उबारलो सगल्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका फावो केलें पण बाबा आमी दिसा दीस पडटी आमच्या जिवितान देवाचे कुशेक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी ती सदांच न्हय फकत उतरांतल्यानच पूण जिविताच्या कोडण्यांतल्यान दिसा दीस पडटी जिवंक आमी आयती जावंक तोच जेजू आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ जावंक हे भेटेंत मागुया
हे वेळार आमचो भावात आमी सगळीं एकाच थळ्यान उच्चारुया. सोत म्हणटा देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार पृथ्वीच्या रचणाराक, जेजू क्रिस्ता तो चेकल्या स्पुदाक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो, अंकवार मारिथान सोरमलो, कोस पिडादा काल तांणी कोस सुसले, ताका कुसा सोडलो, तो मेलो ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसुनी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी बाबार्था आनी वेळार आमच्यो जण एकल्याच्यो करीत गरजो त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. पयत सोबेच्या फुडाऱ्यांनी उदीक करून आमच्या याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाच्यांनी लौकीक भावा भयणाचे खेरीत आपणे ओळखून घेवंक म्हूण आनी ते जिवंक तांकां उर्बा आनी तेंको दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता हांव तुका. सुरेस्पराचो कारभार चलयतल्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर आपल्या फायद्याक न्हय पूण पोरजेच्या बरेपणा खातीर करूंक आनी ताचे उद्देशी देवाचे राज समाजान बांदून येवंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता हांव तुका. आमच्या पयस नाना दिसा सावन आमकां मेळ्ळा ते खेरीत आपणे ओळखून घेवंक आनी मनशाची काळजां मनां कांतोवपाचो वावर आनी संवसार नवो करपाचें कार्य मोगान करूंक आमकां उर्बेन भोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता हांव तुका. आलसाय आनी बेसरमाय करिनासतना आमचे कातोलीक भावार्थाची ओदीक आनी ओदीक आमी ओळख घेवंक वावरूंक म्हूण आनी थिर जाल्लो आमचो भावार्थ आमचे दिसपटे जिविताचे चालीन आमी पोरगोट करूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता हांव तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता. 5 लाखांहून अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कोश्टवतल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता हांव तुका. बोधवार बापा आमची किरीत मागणी वेळा तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटवणे वेळार आमी गायन घेवया. C13 पेज 33. शेतांतली सगळी कणसां आनी बियां, जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां, मुकुट वावराचो संतोष तो कश्टाचो, उमेद आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दाना दाना साबार, घडून तुजो एकूच संस्कार,
तांचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार शेतांतली सगळीं कणसांनी बियां जमनींतली सगळीं फळां आनी पिकां मुकुट वावराचो संतोष कश्टाचो पुरुमेत आमच्या जेवणाचो. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. कोण बडे बापा आमी तुका ओपतां ते जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे जावं ती आमकां सगळ्या देणाची निरंतरी वावती जोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय करता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या जोन एकल्याच्या फायद्याचो आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणांत जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत शासनाचें आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायत आहात. Povit, 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 Nalbaranzo solvespor tu, Sorgani solsar, Vola tuja vojvova, Usorgitu kazoj soj, 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्ट मरण सुख वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी शेवण जादूस तांणी काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मुंच्या पासत तें वारो वतलें ए म्हज्या उगडासाक करात.
भावाताचो गुट पोरगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्यान आमी गोंतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुणान रगत चिवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेर आमचे गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागेन झुजे तिच्या पोती बागेन झुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेर पदवासो बागेन दांतन बागेन दोन दुता आनी सर्व काळीत कमान वाल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासण्याचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन अंतरेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकूदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी रासवत चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
होमियाच्या वेळार आमी गायन घेवया गायनाचो अंक D32 पेज 64. Deva utor mogan getla, Deva undo mulul vata, Toshe zamka favosale, Eudeni detunami, Zata bapa urgituci, Zata kuni babol sohni, Zata bapa burgi tuci, Zata guni babur sogli. Moga matom Zata misa, Sorta goran, solta gawan, Dom osli betonico, Uzvaramcha civitaco, Zata pritvir savshitivo, Zata sorgar sontos tuso, Zata pritvir savshitivo, Zata sorgar sontos tuso. मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थूया. जेजूच्या आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओगत जावं. जशें हे रितींत जेजूचें मरण समर्पण तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आयज मेसाची मांडावळ केल्या संत लॉरेन्स समुदाय विठ्ठलदास ह्या वांगड्याक आमी सगल्यांक आमी काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा. येता त्या आयताराक मेसाची मांडावळ करूंक मायंद दिवस समुदाय विठ्ठलदास ह्या सुमारांत आमकां डोनेशन दिवन आदार केला विन्स्टन फेर्नांडीस. तांकां आमी दिन वाचता आनी करीत देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. शेवटाक आमी गायन घेवया गायनाचो अंक F16 पेज 93. मिसाची भेट आतां सोंपली, क्रिस्ता शांतीन घरा चलया, सर्गी कृपा आमचेर देवली, देवा घरगा आतां दिवया, सगळी कृपा आमचेर देवली, देवा घरगा
दिवया